गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन ही की 30 days बॅन आणि आयज सान ही सुरवात आयज सान बोट्यो भायर वचपाक जायना फॉर 60 days दॅट इज आमचे 2 म्हयने आणि आमचे बोटकार हे सगळं गव्हर्मेंटाचें जें कितें ऑर्डर येयल्या ती आमी एज पर द गव्हर्मेंटाचे ऑर्डरीचेर आमी फॉलो करता आणि हे आयज पासून आमी करीत येयल्या कित्याक 2 म्हयने आमी दर्यान फिशिंगाक वचना ओ आमी हे बोटीच्यो एक्टिविटीज कांयच आमी करनाय दर्यान पूण आमी गव्हर्मेंटाक एग्री जावन हे सगळे गव्हर्मेंटाचे हेजेर आमी करता आयज आमचें फिशींग बॅन जालें बंद जालें सो आतां 2 म्हयने आमकां रेस्ट ह्या 2 म्हयन्यांक आमी आमच्यो लॉन्च्यो रिपेर करता आनी तशेंच आमची नॅट ही सगळी आमी रेडी करून हे मागीर सुरवात स्टार्ट करपाक आमी करता पूण हे पावटी आमचे एक परिस्थिती म्हणटा ती असली जावन गेलेली आसा की मानायक लागून वर्करांक लागून जायत्यो बोट्यो बंद उरल्यो फॉर एग्जाम्पल म्हजीच बोट बंद उरली आनी म्हजे बोटीक कामदार ना ते सोडून गेले म्हणून ते म्हाजी बोट आमचे बोट 7 म्हयने देखून बोट चलोवंक पावना आनी फिशिंगाक वचोंक ना म्हणटकच हें बरें लॉस सो वर्करां लागून आमकां जायते प्रॉब्लेम जाता आमच्या ह्या फिशींग धंद्यान तर ओरिसा झारखंड हे सगळे बोटींचेर काम करता आमच्यो हे फिशींग जेटीचेर आमच्यो ऑलमोस्ट 250 बोट्स आहाय तशें आमचे मालीम जेटी थिंगाय अबाउट मोर दॅन 350 अशें आहाय देन बेतूल थिंगाय आहाय म्हणटकच हे सगळे ओरिसाचे मनशां हे तेकोडेच हें काम करून जाता आनी दुसरे कोण हें जाना जेन्ना तूं वर्कर मेळना म्हणटकूच हे भाशेन हे प्रॉब्लेम जाता बोटकारांक हो सारकी ही भिरांत आहा वर्करांचेर आहा एक बोटीचेर आमी एक पर्सिंग तो डीप सी वयतले जाल्यार आमी एक पर्सिंगाचेर 35 मनीस जायच आनी ते तर मनीस नाय जाल्यार बोट भायर वचपाक मेळना सो तेका लागून गव्हर्मेंटान कितें हे वर्करांचेर बरे भाशेन एक सिस्टम करून कितें करपाक जाय कित्याक आमी न्हू जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान ओरिसा त्या गव्हर्मेंटा कडेन उलोवपाक जाय कितें करून कितेंय तरी करूं मेळटा जाल्यार चोवपाक जाय सर डिझेल बी वाडले ताजेर कितें फरक पडला आयज हे प्रश्न आमकां येयले वर्करांचे आयज मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां प्रॉब्लेम म्हणटा तो डिझलाचो आतां फॉर एग्जाम्पल आयज पासून इतली वर्सां जालीं आमी बोबाट मारता जे आमचे जे सबसिडी म्हणटा आमी सिंपल वर्डान जे वेट रिएम्बर्समेंट आहा ते आमचे 2-3 वर्सांचे पेंडींग आहा ते दिवकूच ना ते जावन मागीर गव्हर्मेंटान तेजेर एक नोटिफिकेशन येयलें आनी हे जो वेट रिएम्बर्समेंट हे दिवपाचें आहा ते गव्हर्मेंटान बंद केलें पूण आमी जायते चीफ मिनिस्टरा बोगले गेले फिशरी मिनिस्टरा बोगले गेले डायरेक्टरा बोगले जायते फावटी आमी वचोन आमी सांगलें थंय आमचे रिएम्बर्समेंट जे आहा हें जे सबसिडी आहा ती प्लीज दिया आतां दिवपाक रिजन कितें आनी सांगपाक रिजन कितें आमचे आयज धाकटे बोटकार जे ट्रॉलिंग कोत्ताय ओ दुसरे बोटकार आयज काबार जायत गेल्या इतलो प्रॉब्लेम जाला जो प्रॉब्लेम हो आमकांच खबर आहा पूण गव्हर्मेंटाक आमच्या आमदारांक हे खबर ना पयले सद्या हे डिझलाचे आमकां व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणटा तो गोंय आहा कित्याक आतां डिझल वाडले आयज पयले 70 गेले त्या वर्साक 78 कितें आसले वो 89 कितें आसलें आयज इमिजिएटली ते टॅक्स जावपाक पावले आतां 100 आतां तूं सांग म्हाका हें जोरी तर 100 आयज डिझल तर क्रॉस जावन वयता जाल्यार आमी धंदो कसो करतलो जेन्ना एक बोट भायर तर वचपाक जायी जाल्यार एक बोटीक ते 5,000 ते 6,000 लिटर डिझल घेवनूच भायर वयचें पडटा प्लस ते बोट भायर वयतले जाल्यार प्रोविजन घेवन वयता आमी जेवणाचे खावपाचे वस्तू घेवन वयता ते जाय 1 लाखाची दुसरे आमकां उदक आयस
50-60 हजारांचो आयस जो उदक एबाउट 35 लिटर्स 35,000 लिटर हे जाय. आतां हे सगळें गायले म्हणटा तेन्ना बोट वयतली. तूं सांग बोट तर फिशिंगाक डीप सीक तर वयता जाल्यार इतलो देस्पेस करून वचपा जावो. आतां जरी तर गोवोरमेंटाची आमकां सबसिडी मेवलेली जाल्यार आमचो बर्डन थोडो उणो जाता आसलो. आयज बर्डन आमचो उणो जालो ना. बर्डन आमचो त्रासा पडत गेल्या. आतां तूं एक सांग म्हाका सबसिडी जे वेट रिएम्बर्समेंट गोंयच कित्याक बंद केलें सांगा. म्हाजो प्रश्न तुमकांय म्हजो प्रश्न गोवोरमेंटाकूय म्हजो प्रश्न. आमचे गोंयांत ह्या फिशरमॅनाक ही सबसिडी मेवताली वेट रिएम्बर्समेंट मेवताले ते 50% ओ 40% रिएम्बर्समेंट मेवताले गायले जाताले. म्हणजे एक आजराक सुमार एक 100 कितें 7 रुपया कितें मेवताले 7 वा 8 रुपया मेवताले. आतां डायरेक्ट जो कर्नाटका हांव गेलो कर्नाटका मागीर न्हंय बोटीक हांवें डिझल गायलें. कर्नाटका थिंगा 72 रुपीज गायले आनी हिंगा आमी 89 रुपीज घालताय. म्हणटकूच तेंगेले डिझल घालता आसतनाच सबसिडी मायनस रिएम्बर्समेंट मायनस करून ते बोटकार घालता. मागीर महाराष्ट्राय बोटींग घालता डायरेक्टली तेंचे रिएम्बर्समेंट जावन वयता ते काट जावन वयता आनी पयशे हारीक वता. अरे बट कर्नाटकाक आहा महाराष्ट्राक आहा आनी हे गोंयांच कित्याक ना. केरळाय आहा गोंयांच कित्याक ना हो म्हाजो प्रश्न गोवोरमेंटाक हो करूंक सोदता हांव. कित्याक हे तर गोवोरमेंट आमकां तर आमचें दिना जाल्यार आमचो हो फिशींग इंडस्ट्री येदी व्हडली इंडस्ट्री बरी हे जावपा पावना. दुसरें मालीम जेटीचेर ओल्ड बरी फिशींग जेटी बांदली गोवोरमेंटान आनी जे इवन बेतलान देखून पयलींचे थिंगाय जेटी बांदली. म्हणटकूच हो गोवोरमेंट आमकां सारको आमचे कांय चिंतना वास्कोकारांचे. ही वास्कोकार आयज आमी आमचे भितर आमी झगडीं करता आमचे भितर केसांव करून आयज आमी प्रॉब्लेमान आहा. तेका लागून हांव सांगता गोवोरमेंटान ह्या वास्को जेटीचे वास्को फिशरमॅनाचे चिंतूंक जाय. म्हाजो सिजन म्हणटा तो हे पावटी. म्हाजो धंदो बोट्यो म्हाजे बंद आनी हे बोटीचेर आमी मानाय जावन हांव त्रासान पडलो. म्हणटकच जायते जाण बोटकार इवन पणजे बेतूल देखून मानयाक लागून बोट्यो चलोवंक पावोंक नाय आनी फिशिंगाक वचोंक पावना. बट एज पर द पर्सिंगकार जे हे पावटी पर्सिंगकार आमचे लायक ताल्ली मेली बरीच बांगडोय मेलो माणके मेले. म्हणटकच हे पावटी आमगेले थोडे पर्सिंगकार मातशे एक बरे आहा बरें जाला सो दे कॅन स्टार्ट द फिशींग अगेन नेक्स्ट इयर. हे माय प्रॉब्लेम. बट थोड्यांक बोट्यो चलना जावन म्हाजी बोट तुफानाक पडली आनी तुफानाक सावन भायर वचून पोतून मेळोना भिवून ते धांवून गेले. सो हे प्रॉब्लेमा लागून आयज म्हाका हो प्रॉब्लेम जालो म्हणून आयज म्हाजी हें पडलें. पूण फिशींग हे पावटी मातशें सादारण बरें जालां. बट आमचे धाकटे बोटकार त्रासान पडले ट्रॉलिंग करता ते त्रासान पडले. सो तेंचे व्हडलेंशें जावंक ना. जे एक पाटी कितें डिझल आतां या डिझल हे म्हारगायेन जे बोटी देखून भायर वचपाक जावपा नाय आनी हे जावपा ना. तेका लागून एक हे पावटी तांकां फिशींग ट्रॉलिंग करता ताका बरें जावंक ना. बट एज अ ओवरऑल थोड्यांचे आमचे हे पावटी सिजन बरें जाला बिकॉज ताल्ली मेला सुबेज हे पावटी बांगडोय मेला वस्तू नुस्त्याक मेला म्हणून आयज हे पावटी सिजन बरें.